सिद्दीकी सुलेमानचो व्हिडिओ मेळटाच ह्या संदर्भात माहिती डीजीपीक दिल्ली। तो व्हिडिओ आम्ही पुलिसांक दिला। तरी आसतना विरोधकांचो आवाज दामपाक पुलिसांनी ह्या प्रकरणात आमची चौकशी सुरू केल्या म्हण काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कवठणकर उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आतांय तुम्ही पळयल्लें हांव स्टेटमेंट मागतालो, म्हजोच स्टेटमेंट म्हाका स्टेटमेंटाची कॉपी तांच्यांनी दिवपाक ते फाटीं फुडें करताले। मागीर आमी प्रेशरायज तांकां केलें म्हणून तांच्यांनी फोटो काडपाक आमकां अग्री केले आनी तुमीच मिडियान फोटो काडले स्टेटमेंट्साचे। म्हणून ट्रान्सपरन्सी हांचे पुलीस इन्व्हेस्टिगेशनान आमकां खंयच दिसना। अरे स्टेटमेंट म्हजो हांवें दिला, पुलीस ऑफिसर रिकॉर्ड स्टेटमेंट करता, तुजी सायन आसा, तुका म्हजो स्टेटमेंट म्हाका दिवपाक कितें आसा? जाल्यार ट्रान्सपरन्सी म्हाका दिसता खंय तरी आमकां इन्व्हेस्टिगेशनान खंयच ना। आनी आमकां खबर आसतलें बाणास्तारी केसीन जो मेन एक्यूज कोणे गाडी मारला तो थंयच उरलो आनी कोणे अमित पालेकर एडवोकेट म्हणून ताच्या फाटल्यान लागले ताका अरेस्ट केलो। हो सिमिलर प्रयत्न आसा पॉलिटिकल डायरेक्शनान ऑपोजिशनाच्या लिडरांक हेरस करपाचो आनी तांकां टार्गेट करपाचो, हे केसीन तांकां गुंतोवपाचो। म्हाका एक गजाल कळना, हांव जेन्ना डीजीपीक फोन मारून सांगता, व्हिडिओ दिता, सगळे पुलिसाक हेल्प जावची म्हणून, जाल्यार म्हाका हाडून हांगा 2 वरां बसप। आनी आतां हांव डेफिनेटली शुअर आसा की ते नेक्स्ट अमित पालेकराक हाडटले तो इंडियेक येतकूच, कित्याक तांचे कडेन ऑपोजिशनाक टार्गेट करपाक आनी जी मेन मुद्दे आसा ते मागीर लँड स्कॅमाचे जावं, लँड ग्रेबिंगाचे जावं, कॅश फॉर जॉबाचे ते भरकटोवपाक तांकां ऑपोजिशनाक टार्गेट करून ते डायवर्ट करपाचो प्रयत्न तांचो आसा। हें जर सगळें चित्र जर पळयत जाल्यार तांकां सिरियसनस कसलीच ओवरऑल इन्व्हेस्टिगेशनाची ना, कित्याक मुद्दे आनी प्रश्न खूब उपस्थित जातले। आतां म्हाका जें दिसलां ताचे प्रमाणे ते मोबायलूय म्हजो अटॅच करूंक सोदतालो, पण हांवें तांकां सांगलां की म्हज्या मोबायलान पॉलिटिकली सेन्सिटीव डेटा आसा, ते सुलेमानाचो कितें वचून व्हिडिओ हांवें शूट करूंक ना। कर्नाटक हांव गोंयांत वता, तो पळा कितलो 12 तारखेक चॅक करा मरे म्हजो मोबायलान रिकॉर्ड खंय तो, म्हजो मोबायल अटॅच करून तुमकां कितें मेळपाचें? हांकां आमचो मोबायल अटॅच करून पॉलिटिकली सेन्सिटीव इन्फॉर्मेशन ऑपोजिशन लिडरां कडल्यान काडपाक जाय। तांकां जे विसल ब्लोअर गव्हर्मेंटान आसता, जे आमकां इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करता, ते कोण कोण प्रोवायड करता ते हांकां पळोवपाक जाय। पण हांवें तांकां सांगलां तूं प्रॉपर कोर्टाचे थ्रू डायरेक्शन्स दी, बिकॉज इन दीस केस हांव विटनस आसा, हांव एक्यूज ना हे केसीन, म्हजो मोबायल अटॅच करपाक तुमी ना। तांच्यांनी म्हाका विचारलें तूं घरान कोण कोण रावता, कितले जाण रावता। हांवें ताका विचारलें हे केसीक रिलेवंट, बरं तूं जे घरान तूं कितले वर्सां रावता? आतां हे कितें टेनन्सीची केस चालू आहा काय मुणकाराची केस चालू आहा? तूं म्हाका ते रिलेवंट विचार मरे, कितें तें तुका खंयच्यान व्हिडिओ मेळ्ळो तो विचार, हांव सांगता तुका। सांगलां हांवें, आनी हांवें जावन डीजीक सांगलां, हांवें प्रेसाक सांगलां लोक कितले रावता, कितली वर्सां रावता, गाडयेन खंयच्या गेलो आनी कितें म्हणल्यार तुका सांगपाचें म्हणल्यार फोकस ऑफ द पुलीस। हांव तांकां ब्लेम करना, हे PSI आनी PI कोण आहा तांकां हांव ब्लेम करना, तें सांगता दे आर अंडर प्रेशर ऑफ द गव्हर्मेंट। आनी आमकां खबर आहा ते बसून तांकां दिसता की आपूण ते सत्तेर सत्ता परमनंट नासता, ही हांच्यांनी लक्षान दवरची। फाट करून घुवपाक वेळ लागना, तांकां तकलेक मारल्या सत्ता, तांकां दिसता पुलीस मशिनरीचेर दबाव घालून आमी जाय जाय ते करून घेतले म्हणून। कित्याक पयर आमी पळयलां डीजीपीन बाबा व्हिडिओ म्हजे कडल्यान काल अटॅच केला, हांवें जरी मिडिया कडल्यान तुमी व्हेरीफाय तरी केलो, कशी क्लीन चीट दिली तुमी? आनी CM सांगता डीजीपीन सारकें सांगलां म्हणून, तोय क्लीन चीट दिता। म्हणजे BJPच्या लोकांच्या नांवां जेन्ना आयल्या, सिनियर पुलीस ऑफिसराचें नांव आयल्या, आपुणूच एकामेकाक ते व्हायट वॉश करता वॉशिंग मशिनान घालून। समन्स कितले येयल्या तुमकां? म्हाका 3 समन्स आयल्या एकाच दिसान, ते बी WhatsAppचेर। समन्स म्हणटा ते प्रिंटेड लोकल पुलीस स्टेशन कोण आहा ते घरा घेवन येवपाक जाय, म्हाका WhatsAppचेर आयल्या। हांव जाय जाल्यार आज ते चुकीची डेट म्हणून येनासतना रावूंक शकतालो।